समलिंगी संबंधाचेर निमणे सर्वोच्च न्यायालयान ऐतिहासिक निर्णय दिलो आणि भारतीय दंड संहितेतले वादग्रस्त कलम 377 रद्द केले। ब्रिटीश तेपासाकून आशिल्ले ह्या कलमा प्रमाण समलिंगी संभोग हो गुन्यांव थारायिल्लो। मदीं 2009 वर्सा दिल्ली हायकोर्टान हे कलम रद्द थारायिल्ले, पूण सुप्रीम कोर्टान हो निर्णय रद्द केल्लो आणि ताचेर सुनावणी चलताली। समलिंगी लोकांचो मुळावो अधिकार तांकां दिवपा खातीर घेतिल्ले हे पयले पावल अशें सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निर्णयांत म्हटलां। आपल्याच कोर्टान दिल्लो निर्णय गुंडावन निमाणें हे अन्यायकारक कलमच रद्द करपाचो ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिला। ताचे प्रमाण 18 वर्सांची पिराय हुपिल्ल्या वयस्क लोकांचे समलिंगी शारिरीक संबंध आसले जाल्यार हाचे फुडें ते गुन्यांव थारचो ना। मनशा मदीं जीवशास्त्रीय सिद्धांता प्रमाण अशा तरेचे संबंध आसपाक शकतात हे विज्ञानान सिद्ध केलां। अशा वेळार समलिंगी लोकांचो मुळावो अधिकार आमी काडून घेवपाक शकनात अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटलां। मुखेल न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्राच्या मुखेलपणा खाला दिल्ल्या खंडपीठाच्या निकालातले हे कांय म्हत्वाचे मुद्दे। दोन वयस्क मनशां मदीं तांच्या संगमतान समलिंगी शारिरीक संबंध आयल्यार तो अनैसर्गिक थारावचे नात आनी कोणाक ख्यास्तय जावची नात। मुखेल न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा। इतली वर्सां समलिंगी संबंधा खातीर ह्या लोकांक दोशी थारावपी समाजान ह्या लोकांची माफी मागपाक जाय। न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा। कलम 377 लागून भारतीय नागरिकांची जाल्ली शोकांतिका आनी यातना सुदारपाचो वेळ आयला। न्यायमूर्ती जे चंद्रचूड। रेस्पेदान जगप हो समलिंगी लोकांचो मुळावो अधिकार आनी मनीसपणाचे नदरेन तांकां समाजात वागणूक मेळपाक जाय। न्यायमूर्ती RF नरीमन। सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या ऐतिहासिक निर्णयाक समलिंगी लोकांनी येवकार दिला, पूण भारतभर आनी गोंयांतल्या सामाजीक वावुरप्यांनी आनी बुद्धिवाद्यांनी येवकार दिला। हे विशीं आमी दोगांच्यो प्रतिक्रिया घेतल्यो। एक व्यवसायान दोतोर आशिल्ले सामाजीक वावुरपी डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आनी ह्या विशयाचेर वाय नांवाचें नाटक बरयल्ले मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष साईश पाणंदीकर। पळयात ते कितें म्हणटात ते। The historic judgment to decriminalize homosexuality and throw out 377 is something fantastic, is enlightened, and is something completely illuminating from the Supreme Court. Those of us who support this judgment have democracy, have human rights, have human values, human dignity, liberté, fraternité, égalité on our minds. So it's time for those who oppose this judgment to urgently seek therapy now. एक खूप बरो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिला। WHO वर्ल्ड हेल्थ फाउंडेशन जे आसा ऑर्गनायझेशन जे आसा ते म्हणटा की समलिंगी आसप हें दुयेंस न्ही जावं मानसीक बरी वायट मानसिकता न्ही, तें नॅचरल, इट्स अ नॅचरल। हो स्वभाव जनावरां भितरय आसता, हो पॅटर्न सगळ्यांक दिसून येता। सो ताजे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन वेगळो आसपा जाय। आमच्या पौराणीक जावं आमच्या बाकीच्या हातून पयलींच्या जी लिखाणां आशिल्लीं तातूंत भितरय हो प्रकार मानून घेतिल्लो आशिल्लो। जर तुमी खजुराव जावं बाकीची जर कार्विंग पळयत, हो प्रकार पयलीं बी तांकां खबर आशिल्लो की इट्स अ नॅचरल प्रोसेस। आनी आज खरेंच हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता जाणी हाजे खातीर पळय वावर केलो, समलिंगी संबंधा खातीर जाणी पळय वावर केलो, त्या सगळ्यांचें हांव आज अभिनंदन करता। आनी म्हाका दिसता की आमची जी भारत, आमचो हिंदुस्तान आसा, आमचो देश आसा, तो प्रगतशील जायत आसा, ताजे विचार आतां ब्रॉड जायत आसा, हळू अवेरनेस येत आसा। खुबश्यो गजाली पयलीं ज्यो टॅबू आशिल्ल्यो त्यो आज कळटा की दे आर नॅचरल फेनोमेना। मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।